तेन्ना आमकां किल्लो करतना आमकां अशें दिसलें की जशें छत्रपती शिवाजी महाराजान 18 पगड जातीच्या मावळ्यांक एकत्र करून स्वराज्य निर्मीत केलें तशें आमकां जेन्ना हो आमचो पन्हाळगड बांदतना आमकां तितलोच एक्सपिरियन्स आयला। आमी खणीचेर गेले, रिक्षाभर माती हाडटना सगळे भुरगे आमचे वाड्यावयले आसले, तेंच्यांनी स्वता ती माती भरली। आनी आतां प्रश्न येयलो चिकट मातीचो। चिकट माती सहजा अशी आनी खूब म्हारग म्हणून आमी कितें केलें, आमचे लागीं जे मावळिंगे गांव आसा तेंचे थंयचे आमचे जे फ्रेंड आहा तेंच्यांनी आमकां हे चिकट माती दिवपाक हेल्प केलो। म्हणजे तेंचे थंय तळी आसा, त्या तळयेन गणपतीचें विसर्जन केलें वयता आनी ती माती जी आसली चिकट माती सगळी ते आसली। सादारणशे आमचे इतल्या म्हणजे कमरेचे वयर उदक आसलें, पण भुरगे तडातड म्हणजे अशी उडके मारले भितर, पण खोऱ्यांनी अशी माती वयर उखलून ती भरची पडा। परत मागीर आमकां जी झाडां आमी कितें केलें इको फ्रेंडली म्हणटकूच सगळीच वस्तू आहा ती आमी अशी म्हणजे मातयेची किंवा वापरपाचोच हे केलो। म्हणून आमी जी झाडां आहा ती आमी नॅचरली आसली म्हणून आमकां ती आतां अजून पर्यंत आमी कितें करता, सकाळ फुडें आमचे थोडे भुरगे आमी कामाक वयता पण फाटल्यान आमचे भुरगे हेजे देखभाल घेता, ते सकाळ फुडें आनी सांजचे दोनूय टायम आमी ती शिंपता, ती झाडां ताजी उरपाक लागून। तशेंच आमकां जे घोडे आसा किंवा जे गायो आसा आमी कोणा कडसून रेडीमेड अशें येवंक ना, आमीच सगळ्यांनी मेळोन केल्लेली आसा। आमच्या कडेन तसो म्हणजे गणपती हांगा आमची शाळा आसल्या कारणान आमकां हेज्या सारकी आमकां एक्सपिरियन्स अशे मनीस मेळ्ळे की तेंच्यांनी माती कशी मळपाची, कशी करपाची, कितें घालपाची, कशें तेका हाडपाचें, चिराळे फुट्टकूच कितें आमी एक्शन घेवपाची। आनी बाकीचे जे आसले पळय तेंच्यांनी दीस रात अशी मेहनत केला, कित्याक फाटले 1.25 म्हयने तरी आमकां जालो। कित्याक जशें जशें आमी ती बुरूज किंवा भिंती बांदून वयताले दुसरे दीस पळयत जाल्यार ते वतान फुट्टाले, आयज माती मारताले परत फुट्टाले अशें शेवट आमी 8 दीस वाट पळोवया म्हटलें, कितली फुट्टा तितले मॅक्झिमम फुटोनी मागीर भरया। मागीर शेवट जेन्ना 5-7 दीस गेले उपरांत भरले तेन्ना थोडे कडेन आमी कशें कितें जालें बरी बसली, पेपर घातले आनी तेजेर परत माती मारली आनी पॅक केलेलो आसा तेका। 1.5 म्हयनो लागलो केल्लो। पण हे कोणी एकट्यानूच केला? ना आमी एक आसले 12-13 भुरगे आसले किल्लो करपाक, डेली आसताले सगळे। आणि हो कसो केला? फूल चिकण माती आनी चिरे बिरे लावन पोंदांक तेजी बेस केले आमी, तेजे वयर मागीर चिकण मातयेन सगळे जे मावळे बिवळे आहा ते सगळे चिकण मातयेंत आमी केला। ही कल्पना कोणाची तर? हे सगळी आयडिया शैलेश जाधव तुजी आयडिया, तेणीच सगळे फुडें सरून केल्लेले आहा। आतां कितले पर्यंत पळोवपाक मेळटलो? तुमच्या लग्ना मेरेन पळोवपाक मेळटा। अंदू दिवाळेक केल्लो दिसता? दिवाळेक आमी ओपन केला। मागीर सगळ्यांनी मदत केल्या वाड्यावयल्या? हय।